मोगाच्या भावां भयणीनो, सबार पावटी पवित्र बलिदानाच्या सुरवेर म्हणजे मीस सुरू करच्या पयले गायन पोंगडान या गावप्यांनी गावचे ते प्रवेश गीत सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे गरी पावलो खाळो कांताव थकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो खाळो कांताव थकलो पण आता उजवाड हांवें देखलो म्हणून आमी गायता भावा बहिणीन आज वो खाळोक म्हळ्यार कितें हांव तुमकां दाखोवन दिता आमचे थंय ह्या संवसारांत कितलो खाळोक आसा म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता खाळोकाचें जिवीत म्हणलें कितें देवाच्या उतरां मुखांतर हांव तुमकां दाखोवन दिता कोण खाळोकांत आसा आनी कोण उजवाडांत आसा म्हणलें तुमकां हांव दाखोवन दिता देखूनच आमचे हेर भाव बहिणी अन्य धर्माचे हिंदू धर्माचे भावी ते आशेतात की खाळोकांत हांव तांकां उजवाडाक येवंक देखूनच ते म्हणटात असतो मा सद्गमया म्हळ्यार असतांतून सताक म्हाका व्होन पावय तमसो मा ज्योतिर्गमया तमस म्हळ्यार काळोकांत उजवाडाक म्हाका पावय मृत्योर्मा अमृतम गमया म्हळ्यार मरणांत म्हाका जिविताक तूं व्हरून पावय असतांत सताक खाळोकांत उजवाडाक मरणांत जिविताक म्हाका पावय देखून हातूंतलो एक अंश खाळोकांत उजवाडाक येवचें म्हळ्यार कितें खाळोक म्हळ्यार कितें उजवाड म्हळ्यार कितें देखून आमी चिंता संवसारांत आमी जियोवचे आमी चिंता सकाळी उठताना सूर्य उदेता आनी सांजेर सूर्य बुडटाना आमी न्हिदता दीस आनी काळोख म्हूण चिंता हांवें उलोवच्यो तुज्या आनी म्हज्या आमच्या दोळ्यांक दिसचो काळोख न्ही भावां भयणीनो तुज्या आनी म्हजे भितर आशिल्लो आमच्या मोतींत आशिल्लो आमच्या काळजांत खंयसरलो रोंबुल्लो काळोख आनी त्या काळोखांत आमी आसावंगी आनी त्या काळोखांत आसल्या वरी आमच्या थंय कितें जाता आमी जियेना काळोखांत आमकां जियोन जाता की सांगा सांगा उजवाडान केल्ल्या तितलें काम काळोखांत करूंक जाता की तुम्ही लाईट घाला फ्लड लाईट घाला स्पॉट लाईट घाला या हेडलाईट घाला पूण दिसा केल्ल्या तितलें काम ओव्हर टायम म्हणून राती करूंक जाता की जाल्यार आमी सट घेता न्ही ओव्हर टायमाक सांबाळ सट कित्याक म्हळ्यार काळोखान सांसपोवन घी घुसपोडोन घी म्हळ्यार कश्टोवन घी आमी काम केल्ल्याक ओव्हर टायम सांबाळ चड न्ही तरी आमी काळोखांत आशिल्ल्या वेळार आमकां कितेंच करूंक जायना तुमी पळयलां लायट गेलो आतां उजवाड ना जाल्यार सस्पाता आमी दंटाता आमी आदळटा आमी पोडटा आमी वचून कोणा कोणाक आपटोन दपटोन आमी मारन करून घेता देखून आज तुजे ते म्हजे ते आमचे ते अत्मीक काळोख आसा जाल्यार अत्मीक जिणे ती आमी आपटाता दपटाता दलता हलता परताता पडटा उडटा धाडयता देखून तो आमचे ते स्थिर भावार्थ खरो बरवसो अखंड पातयेनी ना जाल्या देखून आमी वाऱ्या आयिल्ल्या कुशीन पळय चिवो दलता तशें कोणेंगी म्हळें दल्ल्या आनी कोणें कितें सांगलें हल्ल्या देखून अत्मीक जिणेक बुन्याद तुजी सारकी आसा जाल्यार कोणें हालोवच्या बरी ना कोणें दोलोवच्या बरी ना कोणेंय तुज्या अत्मीक जिणेक अडखळ हाडचे बरी ना देखून तूं काळोखांत आसाय की ना आमी काळोखांत चलता गे उजवाडान चलता आज आमी जाणा जावया देखून देवाचें उतार तुका आनी म्हाका सांगता एफेस घरांत बरयल्ल्या पत्रांत 16 स्वर 12व्या आनी 13व्या वळींत इफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 12 एक घडी ऐका इफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 12 एफेस घरांत बरयल्लें पत्र 16 स्वर आनी 12वी बोळ आमचें झुज
आमचे झुज मनशा विरोध नाही. भावा बहिणीनो, देवाचे उतार सांगता तू आनी हांवें झगडचें आमी झुजचें एकामेका विरोध नाही, मनशा विरोध नाही. हांवें आनी तुवें आमी झुजचें कोणा विरोध? मुखार ऐका. अंतराळार आशिल्ल्या तुझे आनी म्हजें झुज अंतराळार आशिल्ल्या अधिकाऱ्या आणि अंतराळार आसोन, आकाशार आसोन, वाऱ्यांत आसोन अधिकार चलयतल्या कोणा विरोध? अधिपती विरोध. त्या अधिपती विरोध. आणि अंधकारी संसाराच्या तुझे आनी म्हजें झुज, तुझी आनी म्हजी लढाई अंधकारी संसारांतल्या राजवत्वा आणि प्रभुत्वा अंधकारी विरोध. संसारांत राज चलोवच्या, अधिकार चलोवच्या, पदवी चलोवच्या राजत्वा विरोध, त्या सरकारा विरोध आणि प्रभुत्वा विरोध. आणि प्रभुत्वा विरोध. आपली कानून, आपली सिद्धांत, आपली नियम वापरून राज चलोवच्या त्या प्रभुत्वा विरोध तुझे आनी म्हजें झुज. आणि देखून तुम्ही देवाचें कवच नेसजय. देखून आमी झुजाजय जाल्यार देवाचें कवच नेसजय. तें देवाचें कवच कितें मागीर समजून घेवया. देखून आमी झुजोंक आसा अंधकारी संसारांतल्या. अंधकार म्हणल्यार संसारांत अधिपती जावन आशिल्ल्या, अधिकार चलयतल्या, पदवी चलयतल्या त्या प्रभुत्वा विरोध, राजत्वा विरोध, त्या अधिकाऱ्या विरोध हांवें आनी तुवें आमी झुजोंक आसा. हाका म्हणटात आत्मीक झुज, द स्पिरिच्युअल वॉर. जायतो लोक आत्मीक झुज झुजाना. कित्याक म्हळ्यार आत्मीक झुज झुजचें म्हळ्यार कितें तांकां तें समजना. आतां 11वी वळ ऐका. एफेसकारां बरयलें पत्र 6 वस्वर आनी 11वी वळ. देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत वरूंक त्या संसारचो अधिपती, या आकाशार अधिकार चलोवचो अधिपती, अंधकारांत पदवी चलोवचो अधिपती, देवसाराच्या कुतांत्रांत न्हू विरोध जैत वरूंक, विरोध त्याच्या कुतांत्रा विरोध जैत वरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें रक्षक कवच नेसजय. पळया न्ही कितल्या जाणांक हाजी जाणवय आसा. देवसारची कुतांत्रां म्हळ्यार कितें कितल्या जाणांक समजून आसा. जायत्या घरांनी हांव भेट दिल्ल्या वेळार तांणी म्हणचे आसा घरांत समाधान ना फादर. हांव एका घराक भेट दिवंक गेलो, दोगांच आसात ती म्हणटात फादर हांव एकलीच आसतना म्हाका कांय तोंदरे नात. तूं आयली म्हणटाना आमकां लढाय जाता. अरे दोगांच आवय आनी तूं झगडे कित्याक? कोण आडयता, कोण करयता? आनी ती म्हणाली घरा भितर मात्र झगड्या फादर, भायर आमी सांगाता गेल्यार आमी बऱ्या बबयण्या बरी, आवय तुवें बरी न्ही, आमी इश्टिणी बरी, आमी चलता वेता उलयता, पूण घरा भितर कितें जाता म्हाका कळना फादर. देखून तूं झुजता कोण, झुजाशें करता कोण, झगडें करयता कोण? देव जोता कितें म्हणटा? ताज्या देवसारच्या कुतांत्रा विरोध आमी झुजोंक आसा. कित्याक देवसाच्या कुतंत्रा विरोध आमी झुजोंक आसा? हो संसार कोणाच्या ताब्यांत आसा? आमी वाचता जुवांचें पयलें पत्र 5 वस्वर 19 आनी 20 वळ. 1 John chapter 5 verse 19 and 20. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 5 वळ 19 आनी 20. 19 and 20. सगळो संसारच सैतानाचे पदवेकाल आसा. बाबा बहिणीनो हें समजून घेया. जावंक पर आमच्या ग्रामांत एक पार्टी अधिकार चलयता, आमच्या राष्ट्रांत आनी एक पार्टी अधिकार चलयता, आमच्या देशांत आनी एक पार्टी अधिकार चलयता, अमेरिकांत एक सरकार आनी इंग्लंडांत आनी एक सरकार, जर्मनींत आनी खंयचो सरकार अधिकार चलयता. जावंक पुरो विंगड 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 सरकार आसात म्हणल्यार आमी समजता. पूण देवाचे उतर सांगता आतां एका परत्यान एका सगळो संसार सैतानाचे पदवेकाल आसा. एका सरकाराच्या पदवेकाल आसा. त्या सरकाराची तुमकां वळख ना, वोट मात सदां घालतात. सगळो संसार सैतानाचे पदवेकाल आसा. आनी तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. पूण पदवी चलयतात, सैतान पदवी चलयतात देवसार. पूण आमी कोणाच्या हातांत आसा? आमी कोणाच्या ताब्यांत आसा? आमी देवाच्या हाताखाल आसा. म्हणल्यार आमी नेना न्ही, आमी देवाच्या हातांत आसा. आमी देवाची भुरगीं म्हण कळल्यार सैतान ताची कितली पदवी चलोवन दी, अधिकार चलोवन दी. आमी ताच्या हातांत, या ताच्या घासांत, या ताच्या पासांत, ताच्या जाळांत आमी शिरकोवची गरज ना. देखून हांवें सुमार वर्सां पयलींच ती कॅसेट काडल्या, सैतानाचें जाळ. सैतानाचें जाळ. आनी 2 दिसां पयलें
साऊदी जावन एकलो भाऊ म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर म्हजे कडेन ती कॅसेट ना फादर, तें जाळ म्हजे कडेन ना, सैतानाचें जाळ, ती एक कॅसेट म्हाका धाडून दिया फादर. रजेर आयिल्ले भाव आसात तांचे कडेन सैतानाची जाळ आनी सुटका ह्यो 2 कॅसेट्यो धाडा. जाळान सांपडलेल्यांक सुटका, देखून सैतानाचें जाळ म्हणलें कितें समजोवचे खातीर आनी सुटका जोडचे खातीर ह्यो 2 कंतारांच्यो कॅसेट्यो मात्र सुकान आसतना तुमी धाडा फादर. हांव आन्यपटी आयिल्ल्या उपरांत तुमकां त्या कॅसेटीचें मोल दिता म्हणालो. सगळो संसार देवसराच्या तबेंत आसा. देखून हांवें आनी तुवें आमी कितें करूंक आसा? एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 16वी ओळ कितें म्हणटा ऐका. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 16 आनी 16वी ओळ. सदांच भावार्थाची ढाल घेया. देखून भावा बहिणीनो, भावार्थाची ढाल, ढाल म्हळ्यार काय आमी इंग्लिशांत म्हणटा शिल्ड. भावार्थाची ढाल, कोणी तुका बाले मारूंक आयल्या ते आडोवंक भावार्थाची ढाल घेया. तवळ नसत्या दुस्मानाचे उजा बले पालवोंक तुमी सकतेल्या. ह्या दाळा तुमी सकतेल्यात. नसत्या दुस्मानाचे उजा बले तुमकां नाश करूंक आयिल्ले उजा बले, तुमचे कुटुंब नाश करूंक आयिल्ले उजा बले तुमी पालवोंक सकतेल्यात. पळया न्ही, देखून कसलें डाल घेजे आमी पडटा नाही का? कसलें डाल घेजय? सदांच भावार्थाची ढाल घेया. भावा बहिणीन आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी सोलवतांव, आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी बुडतांव, आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी फाटीं सरतांव. कित्याक? आमचो भावार्थ दंडळटा. कितल्या जाणांनी म्हणलें आसा म्हजो भावार्थ दंडळलो. कित्याक म्हळ्यार तुजो भावार्थ दंडळलो? घट्ट कडपा फातराचेर बुन्यादीचेर ना तुजो भावार्थ, खंय वाऱ्यार बांदून हाडला तुजो भावार्थ. देखूनच हांवें सांगलें आमी पडटांव, हालतांव, दलतांव, हाका धरणीक शेवटातांव. देखून भावार्थाची ढाल, म्हजो भावार्थ खडपाचेर, म्हजो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर, म्हजो भावार्थ सताचेर, म्हजो भावार्थ उजवाडाचेर दवरला तर ह्या संवसारांत भावा भयणीनो, म्हज्या आत्मीक झुजांत, म्हज्या आत्मीक जिणेंत, म्हज्या आत्मीक पळयनार खंयचो दुस्मानी कितें करूंक शकना. पूण तुजो भावार्थ आलयला, दलयला, तुजो भावार्थ हालोवन दवरला कोणें? तेय देवाचे उतार सांगता. कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत 2रें पत्र 4 3 आनी 4 वळ. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. तुजो भावार्थ कोणें हालोवन दवरला? एक घडी ऐका. आमी परगट करताव ती सुवार्थ. तुजो आनी म्हजो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडूंक, स्वताचेर बांदून हाडूंक, उजवाडाचेर बांदून हाडूंक आमचो दुस्मान आमकां सोडिना. तो कितें करता? आमी परगट करची ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा. तो दांपून दवरता. वोसा नाकात, ऐका नाकात, टीव्ही पळय नाकात, त्यो व्हिडिओ या DVD घेवन परत्यान ऐका नाकात. न्ही ते बूक वाचे नाकात. ताणें बरयल्ली आर्टिकलां लिखल्यो तुमी वाचे नाकात. आमी परगट करची सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा जाल्यार थोड्यांक दंपलेली आसा. जावं परो थोड्यांक तुमकां सांगलां ताज्यो कॅसेट आसल्या कान उडया, उलपण उडया, ताज्यो शिकोवणी आसा जाल्यार काड उडया, उलपण उडया म्हणून तुमकां सांगलां जावं परो. कित्याक ऐका, आमी परगट करची सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा. देवाचे उतार आमी परगट करतना आमकां आयकूंक सोडिनात, पळोवंक सोडिनात. या बिग जेचेर देवाचे उतार येता आसतना तुका पळोवंक जाल्यार फाल्यां सकाळीं पळय, म्हाका आतां म्हजी सिरियल पळोवंक आसा. नेंगी झगडटात. नेंगी दंपलेली आसा तर कोणाक ती दंपलेली आसा? नासाक वाटेक लागलेल्यांक मात्र. कोण नासाच्या वाटेर आसात, कोणाक नासाक तांकां तयार केला, तांकां ती दंपलेली आसा. देखून तूं नासाच्या वाटेर आसाय की देवाचे उतार तुका नाका. देवाचे उतार आयकून समजून घेवन तुजो भावार्थ त्या देवाच्या उतरांचेर घट्ट खडपाचें तुका बांदूंक नाका. तूं नासाच्या वाटेर आसाय. आनी कोणें तुका नासाच्या वाटेर तयार केला? ऐका, मुखार ऐका. सुवार्थेचो उजवाड. उजवाड. आता म्हजे ते आत्मीक काळोख आसा. कित्याक? सुवार्थेंतलो उजवाड. देवाचे उतार जावन आसा उजवाड. उतार तो जे सोम्या दिवो म्हज्या मेटांक, प्रकाश पांकोन म्हज्या दिसपट्ट्या जिवनांत. नेंगी देवाच्या उतरांत उजवाड आसा. पोरस गोंयांत आनी गोंया हांवें जायत्यो रितीर दिल्या. 6 म्हयने आमी कळा नासतना वेतल्या, थोडे पटी म्हयन्यान 2 पटी वेतल्या. पहिले 5-5 दीस आसले, मागीर 3 दिसांची रेतेर हर एका म्हयन्यान 2 पटी वचून
देवाचे उतार हजारांचे हजार लोकांक ते प्राप्त जाताना पोर आदल्या हप्त्यात एक ईमेल आयला न्यू कल्ट नवो पंगड खंय देवाचे उतार प्रगट करण देवाची वळख दिवस नवो पंगड तुम्ही वसा नाकात देवसाराची पिळगी ती तो भाऊ दुसऱ्या दिवशी देवाचे उतार प्रकट करच्या भावांक आपण हाडटा आणि तांतू थोडे पाद्री गेल्यात थोडे माद्री गेल्यात आणि थोडी कातोलिक क्रिस्तांव गेल्यात आज तांचे कल्ट न्यू कल्ट त्या जाग्यार हजारांचो हजार लोक संख्या वाढत वता देवाचे उतार ऐकूंक ते धांवता तुम्ही वसा नाकात म्हणून एक ईमेलार ते म्हाकाय धाडला सुवार्थेचो उजवाड देवाच्या उतरांत असलो तो उजवाड आम्ही पळयनाये म्हणून या संसाराच्या अधिपतीन संसाराच्या तुझ्या वडिलान अधिपतीन पदवेदारान तांच्यो अविश्वासी मोती तांकां विश्वासच ना तांकां भावार्थच ना तांची अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या 2 दिसां पयल्यान म्हाका मेळोंक आयिल्ली म्हणाली फादर ती देवाक पातयेनात फादर ती देवाक पातयेनात फादर नानी म्हणे की देव आसलो जाल्यार ते विमान पडते की 150 आणि 8 जण मरते की तर उरुल्ले परे मेले आता देव नासतानंत म्हणटा की देव आसलो जाल्यार ते विमान पडोंक सोडतो की त्या विमानात 150 आणि 8 जण उल्पन मरोंक सोडतो की देवूच ना म्हणटा की एकलो ते मात्र मेल्यात उरले मरोनात पिड्यान कितलो लोक मरता अवघडान कितलो लोक मरता दुश्मनाच्या हातान कितलो लोक मरता औचित विघ्न वारा येऊन या आवर येऊन भूकंप या आनी कितें जावन कितलो लोक मरता मेल्ल्या तक्षण देव ना म्हणून की पण कोण देवाक वळखोन मेल्यात ती उजवाडांत उरल्यांत पण कोण देवाक वळखनात सुवार्थेचो उजवाड कोणें जोडूंक ना ती मेल्ली ती काळोखांत आसा देखून साबार पोटी आमकां मेल्ल्यांचे उपाद कित्याक आमी काळोखांत आसा कोण काळोखांत आसा तांकां काळोखच दोसता खंडीत दोसता भावा भयणीनो हें हांव सांगता तुमकां कोण काळोखांत आसा तांकांच काळोख दोसता कोण उजवाडांत आसा काळोख तांकां लागीं येवंक सोंसो ना देखून आज तुका दिसार हांव काळोखांत आसा आनी हांव उजवाडांत आसा आज इतलो काळोख आमच्या बोवारी आसल्यार हांव भियेना खंयच्याय काळोखाक भियेना खंयच्याय काळोखाक भियेना कित्याक आमी उजवाडांत आसा सुवार्थेचो उजवाड हांवें जोडला तसो सुवार्थेचो उजवाड पटला 16 वर्सां जावन लाखांच्या लोकांक दिवन आसा आनी कितें दितले हांव निमाणी गडी पर्यंत दितले हांव कोणेंच तो आडोवंक सोंसो ना कोणेंच तो रावोंक सोंसो ना कोणूच ह्या संवसार असो कित्याक आमचें झूज रक्त मांसाच्या मनशां विरोध न्ही आमचें झूज संवसारांत पदवी अधिकार चलोवच्या मनशां विरोध न्ही आमचें झूज देवाचें राज नाश करून पळोवच्या आमचें झूज उजवाड जोडिनाशें काळोखांतच जियेशें करच्या त्या अंतराळार आशिल्ल्या त्या अधिपती विरोध अंतराळार तावन अधिकार चलोवच्या त्या राजत्वा विरोध आणि प्रभुत्वा विरोध देखून मुखार ऐका सुवार्थेचो उजवाड तुम्ही पळयनाय म्हणून ह्या संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात तांच्यो मोती कुरड्यो केल्यात पण देवाच्या उतरावरून तुका सत्कळीत जाला देवाच्या उतरावरून तुजो भावार्थ कटपासारको घट जाला त्या भावार्थांतूनची येताय जाल्यार भावा भयणीनो कोणाची खंयची फिलॉसॉफी कोणाची खंयचीय चिंता कोणाची खंयचोय बूक कोणाची कितेंय सांगणी कोणी कितेंय नवें उलयल्यार तुका तें कांयच फरक हाडिना संसार वेताना बुद्धवंत सडल्या पण म्हज्या भावार्थाक 1% तरी त्या बुद्धवंतकाय वरवीं त्या जन्म्या वरवीं त्या डेव्हलपमेंटा वरवीं त्या व्हडल्या सक्ते वरवीं त्या मनशाच्या कारभारा वरवीं म्हाका एक अडकळ म्हण दिसना कित्याक उजवाडांत आसून उजवाडांत आमी सतान जाणा जाल्यार त्या उजवाडांतच देवाचें राज आमी समजून घेतलां देखून 6वी वळ कितें म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्लें पत्र 6वी वळ कित्याक अंधकारांत उजवाड जाव म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखा म्हळ्यार परजळटा ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्या आपले उजवाड आमच्या काळजांनी फंकोसो केला परत्यान ऐका भावा भयणीनो कित्याक आमी काळोखाक भियेना कित्याक अविश्वासांची मोना कुर्डो करचे ह्या संसाराच्या अधिपतीक आमी भियेना कित्याक म्हळ्यार अंधकारांत उजवाड जाव उजवाड जावं आणि
म्हणल्या देवाक जेजू क्रिस्तच्या मुखामळार जेजू क्रिस्ताच्या त्या मुखामळार परजळता त्या देवाचे महिमेची परजळता त्या देवाच्या महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फंकसो केला. पळयानी देवान तो उजवाड तुझ्या आनी म्हणजे आमच्या काळजांत फंकसो केला जाल्यार आमी खंयच्याय की कोणाय की भिवची गरज ना भाव भयणीनो. आज हांव तूं आमी भियेता जाल्यार हाजो अर्थ आमच्या तें उजवाड ना. केदाळ आमी भियेता काळो कान सस्पतान न्ही लायट गेलो भितर वचचे जाल्यार लायट ना सस्पतान भियान आदाळटांगी आपटातांगी कितें म्हाका लागता गी उजवाडान कोणी सोलोंक भियेता ते देखून तुका आनी म्हाका दैवीक उजवाड मेळ्ळा तर आमच्या दैवीक आत्मीक जिणेंत येवं दी कितले कांटे कोणटे कितले कश्ट येवं दीत आमी कोणाकी खंयच्याकी भियोवची गरज ना. देखून पावलान कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4वा वस्वर 8वी तावन 12वी वळ एक घडी ऐका. कोरिंथकारां बरयल्लें दुसरें पत्र 4वा वस्वर 8 तावन 12 पर्यंत. हर एक तरान आमी कष्ट तावन तरी पळयानी आमी उजवाडांत आसाव जाल्यार पावल कितें म्हणटा हर एका तरान आमी कष्ट ताव जाल्यार आमी कंगाल जायना वाट कळनासतना अंधकारान संपडताव तरी वाट कळनासतना तडपडी आमी अंधकारान संपडताव तरी निराशेन बुडाना आमी दगदणी भोगताव तरी आमी नाना तराची दगदणी भोगताव तरी एक सुरे सांडून घाल्ले तसले आनी आमकां सांडला म्हणून एक सुरे आमी सांडून घाल्ल्या बरी जावंक नाव जायते पवटी आमी धरणीक शेवटाताव तरी जायते पवटी लोक आसता तो धरणीक शेवटालो तो सलवालो ओ म्हणून आसल्यार आमी मोरा नाव जेजूचें जिवीत आमचे कुडीन प्रत्यक्ष जावच्याक जेजूचें तें जिवीत तुज्या आनी म्हणजे आमच्या कुडीन तें प्रत्यक्ष जावच्याक ताचे मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां ववयताव. ही नाश आमच्या कुडींत जेजूचें मरण आमी ववयताव. पुकार जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडीन प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केन आमी उजवाडांत आसा काळोख आमच्या भोंवतणी आसा काळोखाचे ते उजाबाले दुस्मनाचे ते उजाबाले वय आमकां येवन दोस्तात जाल्यार आमी कितें करता मरणाचे रिस्केन आमकांच आमी सोडताव. आमी कुडीन मरोंक तयार आसा. कित्याक तशें म्हळ्यार आमचे थंय मरण आपले काम करीत आसा आनी तुमचे थंय जिवीत आपले काम करीत आसा. संवसाराक आमी मरोंक आसा वय तसले मरण केदाळ येवंक साद आसा. दुस्मान राखोन आसात सैतान तुका नाश करूंक तुका बंद करूंक त्यो उलयनाशें करूंक देवा तुका परगटनाशें करूंक थंड राव ओगेत बस म्हणूंक असल्यार आमच्या कुडीचें मरण आमच्या दोळ्या मुखार असल्यार आमच्या निमाने कितें आमचें जिवीत आपलें काम करीत आसा. कित्याक उजवाडांत आसल्यांक तो उजवाड दैवीक उजवाड तो तुजे भितर आसलो तो उजवाड भावा भयणीनो तो तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयता. आमी भियोवचें ना. देखून आमी उजवाडांत आसतना भोंवतणी काळोख आसल्यार आमी भियोवची गरज ना. कित्याक तुजो उजवाड आत्मीक उजवाड तुका धैर्य दिता बळ दिता तुका सतानेच्या वाटेन चलयता. पूण आमी वाचता तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4वा वस्वर 3ऱ्या वळींत तावन 4थी वळ. मनीस खरे शिकोवणेक उपगोनचो काळ येतलो. आयकलें गी भावा भयणीनो म्हाका म्हजे मिसांव मुखारसून व्हरूंक देवान परवानगी दिताना देवान म्हाका सांगताना म्हाका सांगलें मनीस कितें करता खरे शिकोवणेक उपगोनचो काळ येतलो. मनीस खरे शिकोवणेक उपगोनचो काळ येतलो. खरी शिकोवण नाका स्वताची शिकोवण नाका देव कितें तुजें तां म्हजें तां आमचें तां आशेता नाका. मनीस खरे शिकोवणेक उपगोनचो काळ येतलो आनी तवळ आपणाच्या वडण्यांक लाबदोन संवसारी वडण्यांक लाबदोन कान कुशी करतेल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी
ते जोमो करतले. खान कशी करचे शिकोंदार जाय आमकां न्ही खान कशी करचे शिकोंदार जोक सांगून हांसोवचे आमकां शिकोंदार जाय बरें करून हांसोवन नाचोवन दोलोवन हालोवन आमकां हो वेळ गेल्लो तो कळोन जो न्ही खान कशी करचे शिकोंदार संवसाराच्यो खबऱ्यो सांगचे शिकोंदार थंय कितें घडलें हांगा कितें घडलें न्ही आपणाचे जानवाय तुमचे मुखार दवरून त्या जानवायक वटचे शिकोंदार आज आमकां तेच जाय न्ही आज कसली शर्माव कसो आशिल्लो खोली एक काणी सांगली बा काल्पनीक काल्पनीक कितें जोक सांगलो आज भुरग्यांच्या मिसाचेर जोक्स तयार करचे न्ही खेळ तयार करचे न्ही भुरग्यांक उठोवन बसयचे न्ही ह्या भुरग्यांक समजोवच्या रितीन सतान तांकां कळच्या रितीन तांच्या जिविताक जाय जाल्ल्या भशेन तांकां सतानी तिच्या वाटेन चलोवचें देवाचें उतार दिवंक आमचे कडेन ना खान कुशी करची शिकोंदार मनीस सोदतात कान शिकोवन कितें कान कुशी करच्या शिकोंदारांक सोदतात आनी स्वताक आपले कान ते बरे करतले. स्वताक देवाच्या उतराक देवाची वळख दिवच्या आणि देवाच्या राजा विशांत सारकी जानवाय दिवच्या त्या स्वताच्या उतराक ते तांचे खान बरे करतले आणि काल्पनिक काणयांक वा पुराणांक ते परततले. पुराणा खंयचेय सत ना तातूं खंयच्यागी मनशान बरयल्ल्यो खाणयो पुराणा म्हणटा आमी मिथ्स मिथ्स म्हणटा आमी इंग्लिशान पुराणीक उडली मानच्यो काणयो आजी कथे आणि पूण तूं नाही काणयांक काल्पनीक काणयांक आसात न्ही आतां आमच्या पुराय हप्त्याळ्यांनी म्हयन्याळ्यांनी जावं दी खंयचेय तें नांव आसूं दी येवचें काल्पनीक न्ही जर संवसारांतलो अंधकार कोणी सांगना कितें म्हणून अंधकारांतलो संवसार कितें सकट सांगतात काणयो व्हडल्यो व्हडल्यो बरयतात अंधकारांतल्या संवसारांत म्हाका उड आसा हांव ल्हान भुरगो आसतना पत्तेदारी मनशाची काल्पनीक चिंतना तें वाचूंक आमकां वेळ आसा मनशांच्या काल्पनीक चिंतपाचेर तयार केल्ली सिरियलां आमी कळनासतना पळयता सोळा नासता तेच मागीर आमोरी मागीर देवाचे उतार मागीर पयलें सिरियलां काल्पनीक देखून भावां भयणीन देवाचे उतार सांगता देखून हे सकट तुका आनी म्हाका आमकां काळोखाच्या वाटेक तयार करता कित्याक देवाच्या उतरांत आमी परगट करची सुवार्ता कोणाकी दंपलेली आसा तर नासाच्या वाट्यार आशिल्ल्यांक मात दंपलेली आसा कित्याक देवाच्या उतरांत असलो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तांची मोनां कोर्डिंग केल्यांत समजून घेया आनी वो काळ आयला भावां भयणीनो सताक तांचे खान बेरे केल्लो काळ आयला मनीस खऱ्या शिकोवणेक उपगोसो काळ आयला तेंय बरोवन घालां कसलो काळ तो आमी वाचता तिमोथीच्या दुसऱ्या पत्रांत 3 अवस्वर पयल्या वळीन तावन ऐका तिमोथीचे दुसरें पत्र अवस्वर 3 वळी 1 ते 9 तो काळ आयला मनीस सताक बेरो जाल्लो काळ आयला ह्या सताच्या शिकोवणेक कान दिनासतना ह्या तांच्या खाणांक कितें म्हणटात उल्हास करच्या त्या काणयांक आयकोसो काळ आयला पळय ऐका इतलें सदांच उगडास दवरा इतलें सगळें उडास दवरा तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत सा पावल सांगता इतलें सदांच उडास दवरा शेवटींच्या काळार तो काळ कसलो अंधकारांत संवसारांत अंधकार असो काळ आयला भावां भयणीनो आज आधुनीक विधानां आधुनीक जावं संस्थे संपर्क साधनां पुराय पूण जें कितें देवाच्या उतरांत बरयलां तें आज घडटा आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसून येता कितें तें एक घडी ऐका शेवटींच्या काळार निमाण्या काळार विशेष कश्ट आनी अडचणीचे दीस येतले दुःख आनी म्हाका विशेष कश्टाचे आनी अडचणीचे ते दीस येतले तवळ मनीस जातले स्वार्थी आज स्वार्थ चडला भावां भयणीन मनशांत स्वार्थ चडला वाडला आज मनीस कित्याक आशेता संवसाराक आशेता वडविकायेक आशेता पदवेक आशेता अधिकाराक आशेता दुडवाक आशेता खाणा जेवणाक आशेता फॅशनाक आशेता नांव जोडूंक आशेता हेरांनी आपणाक गौरव दिजे मान दिजे ओगोल्स दिजे म्हूण आशेता देखून आज रियालिटी शो म्हळ्यार कितें कोण बरें गायता ताका कोण बरें नाचता ताका कोण बरें करून डान्स करता ताका कोण बरें करून एक्ट करता ताका
आईला स्वार्थी झाला. ताका वोट घाल नाका, म्हाका वोट घाला. आज मनशा कडेन मनशान इसान म्हाका वयर दवरा. आयला तो काळ मनीस हर एकान स्वार्थी झाला. दुसऱ्यांक सांगता दुसऱ्यांचे कश्ट तांकां नाकात. दुसऱ्या खातीर कांयच करूंक नाका. आपणावंक जाय. गरिबांक लुटूंक जाय. गरिबांनी कोणाकडे रीण काढलो, दुडू खाण घेवन एजंट जावन ते दुडू आपणावन गरिबांक दिता म्हणलें दिनासतना, काम कर दिता म्हणलें कर दिनासतना आज लुटूंक जाय. आयला मनीस आयला स्वार्थी जावन आयला. स्वार्थी आनी दुडवाक लाभ जाल्ले. पयशां खातीर कितेंय करता मनीस आज. तुजो दुस्मान न्ही जाल्यार म्हाका इतले पयशे दी. तुजो दुस्मान न्ही जाल्यार म्हजो दुस्मान न्ही. हांव काडटा लगाड काडटात पयशां खातीर. न्ही जाय की जिशी मारता कोण खरो दुस्मान न्ही. मार येता खरो दुस्मान दुडू दिवन. सुपारी म्हणटा आमी सुपारी. दुडवाक लाभ जाले. दुडू म्हजे कडेन आसा देखून दुडू दिवन आज कितले फुडें हांवें आयकलां. दुडू आसल्यार दुडू दिवन कोणाकी मला गिवेत खंय. दुडवाक लाभ जाल्ले. आनी गर्वी हंकारी आनी हेरांची निंदा करतले. हंकार गर्व आमच्या थंय सडटाना आमी हेरांची निंदा करता. तो पळय तुवें कितल्या जाणांक लागाड काडला, तुवें कितल्या जाणांक पाड केला, तुवें कितल्या जाणांक अन्याय केला, तुवें कितल्या जाणांक बुडयलाय ते तुज्या मती केना. तो पळय ती पळय. अन्नाडी हेरांची निंदा उलोवची. आनी आवय बापाय आविदे आज अनुपकारी. आमी सांगची गरज नांगा आसल्यार आवय बापायन तुमकां कळीत आसा. भुरगीं कितलीं आवय बापायक आविदे. कितलीं जाणां म्हाका SMS धाडटा, कितलीं जाणां म्हाका फोना मुखार सांगतात पूत आयकना फादर. ना फादर कोणाचें आयकना फादर. तुजें आयकना, कोणाचें आयकना, म्हजें आयकता तो. सोड ताका म्हणचे हांवें सोड. एक दीस येतलो देवाचें आयकून ताका मेळटलें. हाजे पयलें सांगलां न्ही पांय मोठे जाताना एक हात कुटके जाता आनी एक पांय मोडटाना या पेंटा सकयल बॉल तुटताना त्या वेळा वेळ आसा त्या तुवें कांय करूंक जायना. देखून बसून आयक देवाचें उतार आयक. बसून देवाचें उतार आयक. या वास आवय बापायक अविधेयपण आनी अनुपकारी. कितल्या जाणांक कितलो उपकार केल्यार मनशापण विसरता. कार्य जालें वयस मेलो. ताणें कितें केलें म्हाका त्या वेळा ताजें काम तें करूंक निंगी ताजें शिकोवचें काम, करचें काम, दिवचें काम, दाखोवचें काम, सांगचें काम निंगी. अनुपकारी आनी अधर्मी. देवाक पातये ना, धर्म ना, नीत ना, न्याय ना. म्हाका कोणाचें कांयच पडोंक ना. ताज्या घराक उजो पेटला म्हाका कितें. म्हजें घर साफ आसा न्ही, म्हज्या घरांत आनीक उजो पेटोना निंगी. देखून अधर्मी मोग मायपास नातले कासापी म्हणयेत. दुसऱ्यांचे सलोवन पळोवन हासचे कासापी मोग मायपास नातले. असमाधानी म्हळ्यार तुका समाधान ना देखून दुसऱ्यांनी समाधान आसूं नजो म्हणटात न्ही. रेस्टलेस पर्सन ऑलवेज मेक्स अदर्स रेस्टलेस. म्हळ्यार तुका समाधान ना, पिसो पेटो वगत पुरवताय, वचून मेळ्ळ्यांक सापता. तशें तुका समाधान ना देखून दुसऱ्यांचें समाधान पाड करताय. तुजी मोत इराराय जाल्या, तुज्या मतीन बेजाराय जाल्या देखून कोणी एक समाधान असल्यार ताका वचून कुट्टिता. ताजे विशयान कितें निंदा उलयता, ताजे विशयान कितें घटपां करताय. असमाधानी आनी निष्कुचारी बास्कळ. हरामी आनी सर बरेपणाचे विरोधी. बास्कळ म्हळ्यार तुमी जाणात बुरशें उलोवचें, पोसडें उलोवचें, ह्या कितें गाळी सोंवचें. बास्कळ हरामी आनी सर बरेपणाचे विरोधी. पळय न्ही हो काल आयला भाव भयणीनो. कित्याक काळोख अत्मीक काळोख आमच्या थंय सडटाना हें सकट जाता. अत्मीक काळोखाचे संकेत हे आमच्या थंय अत्मीक काळोख आसा म्हणटा न्ही सकट आमच्या थंय उपजाता, आमच्या थंय दिसून येता. तेन्ना आमी वाचता गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5 वचर 19 वळ गलेशियन्स चॅप्टर 5 and verse 19. गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5 वचर आनी 19 वळींत रक्तमांसांतल्यान उपजतात काळोखांत आसल्या वेळार ह्या काळोखाच्या सक्तीक आमी बली जाल्ल्या वेळार ह्या काळोखाचो अधिपती संवसाराचो अधिपती आमच्या थंय ताजे रास चलयतना आमच्या थंय आपशेंत दिसून येता. कितें दिसून येता पळया. ती उपजतात ती कृत्यां स्पश्ट वळखू येता. अंधकारांतलीं कृत्यां, काळोखांतलीं कृत्यां, तुजे थंय म्हजे थंय आत्मीक काळोख आसतना तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय दिसून येवचीं कृत्यां कामां ही कितें ती
व्यभिचार व्यभिचार अनिष्कळपण अनिष्कळपण पोसडेपण पोसडेपण बोंब्या पुजा बोंब्यापुजा माठ माठ मंत्र दुस्मानकाय दुश्मनकाय झगडी झगडी लढाई मसर मसूर राग राग स्वार्थ मनभेद मनोभेद दंड दंड पेल्यांचो पोटजाळ पेल्यांचो पोटजाल मोसोर हे सगळं ऑप्शन देता पण जर तर तो आम्ही आत्मिक उजवाडांत आसा त्या दाळ आम्ही संतोष पावता ह्या भावाक हें देण्यान दिला त्या बहिणीक तें देण्यान दिला ह्या भावाक सत उगड्यापेन जाला तोय समाधानात आसा आम्ही समाधानात आसा देखून समाधानाची दोगां मनशां सांगत असताना कोणाचें समाधान पाठ जायना भियेनाकात दोगांय उजवाडांत असल्या उजवाड उणो जायना सडटा पण दोगी काळोखांत असल्या काळोखांनी की सडटा देखून तो दाट जाता देखून काळोख दाट जावन म्हळ्यार कितें या उजवाड दाट जावन म्हळ्यार कितें समजून घेया बरेपण चडिल्ल्या वेळा बरेपण वाडिल्ल्या वेळा कोणाय की वायट जायना भाव भयणीनो पण वायट चडिल्ल्या वेळार म्हाका एकलो भाव मेळूंक आयलो तो म्हणालो ना फादर म्हाका थंय वचोंक नाका कित्याक नाका न्ही हांवें तें जागो काणयला हांवें तें घर बांदलां वय पण म्हाका थंय रावोंक नाका कित्याक न्ही 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 म्हजो मिवून आसा पळय ताका म्हाका पळयतना जायना अयो देखून हाजे कुटाम आज देसवट जाला सांगता बायले भुरग्यांक सांगता तो रावोंक शकना कित्याक ताणें काणगेल्ल्या जाग्यार बांदिल्ल्या जाग्यार ताका वचोंक रावोंक ताका नाका कित्याक नाका थंय घरा रावल्यार ताच्या मुखार येता तो आनी ताका आनी हाका समान देखून रावोंक नाका ते दोगांयकी समाधान आसलें एकामेका कित्याक रावना एकाच फ्लॅटांत रावतात खंय एकाच बिल्डिंगांत कितलीं 20 फ्लॅटां 100 फ्लॅटां आतां खंय 300-400 फ्लॅटां खंय एकाच बिल्डिंगांत रावोंक मनीस शकता खंय देखून फाटीं वचूं तिमोथीचें 2:32 वचून मुखार वास 4थ्या वळीन तावन घातकी अक्कल नातलेले आनी गर्वान आमी काळोखांत आसतना आमी घात करता कितले जण कितले आत्मीक उजवाड नातल्या कडेन हांवें जायते फावटी सांगिल्लें आसा भावां भयणीनो कोणा तें आत्मीक उजवाड ना तांचे तें पार्टनरशीप करूंक वचनाकात भावां भयणीनो 2 दिसां पयलीं एकलो भाव म्हणटा फादर अशें फादर तो अन्य धर्माचो फादर पूण ताणें म्हळें फादर सगळे पयशे हांव घालता फादर तुमी तूं मुखार सर तूं घे तूं हें कर बिझनेस चलय पूण आनीक धर्माचो फादर तोय म्हज्या सांगता मेळटा खंय हांवें सांगलें नाका उजवाडान नातल्या मनशां कडेन तुजें पार्टनरशीप नाका कितले दाखले हांव दिवंक शकता ना फादर आमी ल्हान तावन तूं व्हड जाल्ल्या फादर ल्हान तावन तूं व्हड जाल्ले वन्य दुसऱ्या धर्माचे पूण हांव जाणा एक न्ही 100 दाखले हांव तुमकां दिवंक शकता ल्हान तावन म्हणजे सांगता व्हड जाल्लो वय हांव तुका पयशे दिवन भायर धाडटा तूं बिझनेस कर मागीर म्हाका दोट्ट्यान दी म्हणून एकल्यान 1.5 करोड ताच्या ल्हानपणाच्या इश्टाक दिल्लो आनी तो गायब आनी एकल्यान 20 लाख आपणे सुमार वर्सां तावन जोडले 20 लाख ताच्या इश्टाक भावाक न्ही इश्टाक ल्हानपणाचो इश्ट म्हणून दिले तो परारी देखून घातकी पयशे मेळटाना तुका भावय ना भयणी ना कोणी ना हांवें हाज्या पयलीं कितले दाखले तुमकां दिल्यात पयशांक जमो जाताना गोवाक बायल गो म्हूण लेखिना कित्याक तिका ह्या पयशान कितलेय गो घेवयेत ह्या पयशे जोडून दिल्ल्या बायलेक गो आपणाची बायल म्हणले की ना कित्याक बायल गोळटा धाडटा हप्तेभर न्ही म्हयनेभर धाडनच आसा पूण हांगा गोवाक पुऱ्या पुंजोवन दवरलां त्या पयशांनी कितल्याय बायलांक तो घेता हे संवसारांत घडचें काळोखांत आसतना घडचें भाव भयणीनो अन्याय घात तेदा कितें जाता पयशांचो गर्व अहंकार निंगी ओडपणाचो अहंकार निंगी शिकपाचो जाणव्याचो अहंकार निंगी मुखार ऐका देवाच्या मोगा बदला आपल्याच कुशलायांक लब जाल्ले देवाचो मोग ना मागणे पोरो खंय एका घरा गेल्या वेळार ना फादर आयताराची मीस खळा नासतना मी येता पुरो की पुरो तरी मागीर हांगा कित्याक आयल्यात आयतार न्ही आज न्ही आयताराच्या मिसाक खळा नासतना तरी हांगा कित्याक आयल्यात आज आयतार न्ही हांव मी सांग भेटयना न्ही वाकांताच्या वेळार सोलवण्याच्या वेळार काळोखांत घुसपडटाना सस्पताना निंगी देखून देवाचेर खरो मोग नातले देवाची खरी वळख नातले भावार्थान जिये नातले उजवाडान नातले कितें जातात मुखार ऐका समर्थीचे सरल घेवन समर्थीचे सरल मात आपते एक मीस
आयतार असो कायदो समोर तिचे सरल मात्र घेवन भितरलो सार इन्कार करतले भितरलो सार गुंडायन देवाच्या उतरा मुखांत भितरलो सार म्हणटा आमी जीवान भरलो सार दिताना ते पंगड करून गेल्यात ते नीव लायफाक गेल्यात ते अन्य धर्माक गेल्यात तांकां समोर तितान भायर घाला तुम्ही बायले सरल मात्र धरून रावल्यात देवाचे उतार सांगता बायले सरल धरून रावल्यात नांव कित भितर कांय ना बंडू ना हांवें सांगला न्ही पोल्लू टोळ्ळू पुस्कू कोण करता भावा बहिणींनो देखून आज तूं आनी हांव काल समोर तिचें सरल धरून रावल्यार जालें गी तशें नानांत तराची खाळोकाच्या सक्ती वरवीं आमी कितें आदारता मुखार बरोवन घाला ऐका असल्यांची सळावळ तुमकां नाका म्हणटा असल्यांची सळावळ नाका तुका आनी म्हाका देखून उजवाडांत राव आत्मीक उजवाडांत तूं घट्ट राव भाव भयणीनो तुज्या भावार्थान तूं थंय राव देवाच्या मोगान तूं घट्ट राव तसल्यांची सळावळ नाका काल एक समोर तिचें सरल कान घेवन नांव आतिकेत नामके वाचते म्हणटात पळय हांव क्रिस्तांव कित्याक म्हज्या तकलेर उदक घालां हांव क्रिस्तांव कित्याक म्हाका एक क्रिस्तांव नांव दिलां हांव क्रिस्तांव कित्याक क्रिस्तांवपणाचें पट्टें नांव दाखल जालां हांव क्रिस्तांव कित्याक म्हळ्यार हांव कोण क्रिस्तांव तांचे सांगाता मात्र हांव बरसाता न्ही हांची तसल्यांची सळावळ तुमकां नाका म्हणटा सांग पावल बदलाक हाचेच भितरले ते घराघरांनी वचून अस्कत स्त्रियांक बुलयतले असलेच काल समोर तिचें सरल घेवन आपूण क्रिस्तांव म्हणचे घरांनी वचून अस्कत स्त्रियांक बुलयतले पातकांच्या बोऱ्या पोंदा अडचतल्या आनी खोट्या ओडण्याच्या लारांचेर दलतल्या स्त्रियांक ते ससारायन आपले मुठी भितर धरतात मुखार ह्यो स्त्रियो कोण आतावनी शिकोवंक तयार आसात देखून सरपान पयिल्लें नाडिल्लें स्त्रियांक तांकां मुठी भर घेतल्यात कोणाचें नांव पाठ करचें पयलीं एका बायल मनशाक धरा समान वय भावा भयणीनो कोणाकी नाश करूंक जाय जाल्यार पयलीं एका स्त्रियेक धरल्या जालें एका बायलेक धरल्या जालें नाश करता ती का सांगल्या जालें अरे धर तुका इतलें दिता सुरू कर जिबे विशयान राजा पयल्यान तुमकां शिकोवन दिल्या न्ही जीब जावन आसा उजो म्हणून कोणा तावनी ती शिकोवंक तयार आसात तरी पूण स्वताची पुरती समजणी घेवंक बिलकुल सकना स्वताची समजणी नाका तांकां देवानी एक सांगलें तुवें खावन जो स्वताची जणवाय तिका दिली पूण सोरोप येता आनी म्हणटा केल्यार तूं देवा बरी जाताय स्वताची जणवाय स्विकार केली ना फटीक तिणें स्विकार केलें आनी तसलेच दोगां जाणांचे दाखले आमकां दिता सांपावल कोण ते जान्नेस आनी जांब्रेस मोइजे विरोध रावलेल्या परी हे मुनिसी सता विरोध रावता जान्नेस आनी जांब्रेस देवाचो सेवक जाल्ल्या देवाचो मन्यारी जाल्ल्या देवान विसरून काडिल्ल्या प्रवाद्या मुखार ते ताका विरोध रावले तशेंच हे मुनिसी असलेच मुनिसी स्वता विरोध रावतात आनी हे कुसड्या मोनाचे आनी भावार्थाचे पारखणेंत सलवाल्ले कुसड्या मोनाचे ते आनी भावार्थाचे पारखणेंत तांचे ते भावार्थ ना भावार्थांत तांकां पार्क केला तांचे ते भावार्थ म्हणलो ना तांचो सलवाल्ले पूण हांचे कांय चड काळ चलचे ना तांचे कांय चड काळ चलचे ना देखून भावा बहिणीनो अशें संवसाराक लाभ दोन आनी कोणाक लाभ दोन पदवेक अधिकाराक लाभ दोन संवसाराच्या सुखाक आशेक लाभ दोन गर्व अहंकार दाखयतले कितले दीस उरतले दादागिरी गुंडागिरी केल्ले कितले दीस उरतले हेरांक ल्हानाक उठ बस म्हणले कितले दीस उरतले लाखांच्या लोकांक नाश केल्ले व्हडले वर्ल्ड लिडर म्हणटा आमी संवसारांतले व्हडले मुखेली खंय आसा ते तांचे मुखेलपण खंय आसा चरित्रेंत आसा तांकां लोक खांटाळटा देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता असल्या सर वायट जाता न्हू हांवें आनी तुवें आमी फळां जाय तर आमकां आत्मीक उजवाड जायची आमी वचता तिमोथीचें दुसरें पत्र 2 वस्वर 26 वळीन न्हू
26व्या वळीन तावन 20 आनी 26 वळ म्हणसर तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 4 अवस्वर 2 वळ 26 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. सेवकान झगड्योण्यो सोम्याच्या सेवकान झगड्योण्यो जायनाये. ताणे समावास 2 Timothy chapter 2 verse 24. सोम्याच्या सेवकान सोम्याच्या सेवकान जगडाळ्यो जायनाये. जगडाळ्यो म्हळ्यार झगडसो जायनाये. कोण उजवाडांत आसा ती झगडनात बाबा. देखून तुका लढाई सुरू जावची सांज जाताना न्ही, सांज जाताना लढाई. देखून भुरगीं ल्हान भुरगीं भियेतात. आतां लढाई करून घेता कोण ना, आतां झगड्यो करून घेता कोण ना म्हूण भियेतात न्ही. झगडाळ्यो जायनाये. ताणे सगळ्यांतय दयाळ जावची गरज. ताणे सगळ्यांतय दयाळ जावची गरज. ताणे एक निपुण शिक्षक जावन एक निपुण एक हुशार शिक्षक जावन आडवाटेन वेतेल्यांक आडवाटेन वेतेल्यांक हळवळायेन आनी सोसणिकायेन सारके वाटेक हाडूंक वावरेज जाय. हाचे वरवीं तांणी आपले मन बदल सतातय येशें देव तांकां कुमोग दिवंकी पुरो. सतातय हाडूंक पळयचे भाव भयणीन तुजें आनी म्हजें काम. उजवाडांत आशिल्ल्यांचें काम काळोखांत आशिल्ल्यांक उजवाडाक हाडचें. असतांत आशिल्ल्यांक सताक हाडचें. कोण मरणांत आसात आत्मीक मरण पावल्या तांकां आमी जिविताक हाडचें. देखून कांयच उणें जायना. आमी उजवाडांत आसात जाल्यार आमकां मेळिल्लो उजवाड आमी हेरांक दिताना एकच ल्हानसो दाखलो हांव तुमकां दिता. चिंतून पळया वैगिनिंग म्हणून. तुजे कडेन पेटिल्ली वात आसा, हेरां कडेन खाली पेटनातली वात आसा. तुज्या पेटच्या वातींत दिवो म्हळ्यार उजवाड आसा. हेरां कडेन वात मात्र आसा, उजवाड ना. तुज्या वातीचो उजवाड तूं हेरांक दिताना तुज्या भोंवतणी उजवाड सोडलो की उणो जालो. सांगा, तुवें तुज्या वातीचो जळसो उजो हेरांक तांची वात पेटोवंक दिताना तुजो उजवाड उणो जालो की सोडलो. हे कित्याक आमी चिंतिना? कित्याक आमकां समजना? देखून तुजें म्हजें आमचें बरेंपण आमी हेरां संगे वांटून घेताना आमचें बरेंपण सडटा, उणें जायना. तुजी दया माया आमी हेरां संगे वांटून घेताना आमचें तें दया माया मोग सडटा, उणो जायना. देखून आमी वाचता 1 John chapter 4 20 आनी 21 वळ. जर तर आमी म्हणटा आमी देवाच्या मोगांत आसाव, आमी उजवाडांत आसाव, पूण देवाचें उतर आमकां सांगता इगडे ऐका. 1 John chapter 4 verse 20-21. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेष करता तर तो फोडकिरो. तूं उजवाडांत आसा म्हणटाय, तूं देवाच्या मोगांत आसा म्हणटाय, तुज्या भावाचो या भयणीचो बायलेचो या गोवाचो या तुज्या शेजारच्या आनी कोणाचो इश्टाचो तूं द्वेष करताय जाल्यार तूं फोडकिरो. कित्याक? आपल्या भावाचो द्वेष करता तो फोडकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो. निजायकी क्रिस्तानान दिल्लो उपादेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. देखून आमी उजवाडांत आसा म्हणटा जाल्यार भाव भयणीनो, तो उजवाड हेरां सवय आमी वांटून घेतल्यार मात्र त्या उजवाडाची एक रुजवात साक्ष आमी जाता. सभारपटी म्हाका म्हणलें आसा, जायत्यांनी मेळोवंक आयिल्ल्यांनी म्हणलें आसा, फादर ते अशें उलयतात, ते तशें उलयतात, तांकां उलोवंक सोडू. तुवें आनी हांवें तांचे विशीं अशें उलयल्यार आमी तांचे वयल्यान कितल्याक बरें? ते तुज्यो खबऱ्यो करतात, ते तुजे विशीं कितें वायट उलयतात. जर तुवें आयिल्ल्या गेल्ल्यांक तांचे विशीं वायट सांगताय, वायट उलयतात जाल्यार तूं आनी ते एकच न्ही गे. देखून तुवें जोडलो हांवें जोडलो उजवाड आमी होगडायनाय. बाय भाव भयणी, आमी होगडायनाय. कित्याक? आमी जर तर तांचे बरी जावंक पळयता तेदाळ आमकांय मेळिल्लो उजवाड आमी होगडयता, आमकां मेळिल्ली कुर्पा आमी होगडयता. देखून देवाचें उतर तुका आनी म्हाका सांगता जाकोबाच्या पत्रांत पयलो अवस्वर, जाकोबाचें पत्र 4th अवस्वर 7वी वळ.
आम्ही उजवाडांत असल्यानी काळोखातावन पयस वसाजे आम्ही उजवाडांत असल्यानी दुस्मनातावन या खोट्यांतावन पयस वसाजे देखून तू देवाचे उतर कितें म्हणटा जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7 याकोबाचें पत्र 4 वर्स 7वी वळ देखून देवाक तुम्ही खाल जया देवाक तुम्ही खाल जया देवसराक आड रावा देवसराक आड रावा आणि तो तुमचे तावन पळतलो तुमचे तावन पळतलो ते उजवाडांत असल्या वेळार आमकां आत्मीक उजवाड मेळिल्ल्या वेळार आमी काळोखातावन पयस सरस जाय म्हळ्यार आमी देवाक लागीं सरस जाय आमी देवाक चड आनी चड लागीं सरतना देवाच्या उतराक चड आनी चड लागीं सरतना तो पळतलो धांवतलो देखून दुस्मानान धांवण्याची वाट तुवें तांच्या फाटल्यान धांवचें न्ही भाव भयणीनो हांवें आनी तुवें आमी तांच्या फाटल्यान धांवचें न्ही दुस्मानाक लागड करची नाश करची वाट हांवें आनी तुवें आमी सडीत उजवाड जोडचो हांवें आनी तुवें आमी सडीत बरें करचें मदर तेरेसा विशयांत कितें कितें नाका जाल्लें बरयलें इतलें बरें आदारलेल्या मदर तेरेसा विशयांत जर्मन ग्रीड म्हणल्या एका भयणीन कितें कितें बरयल्लें एका मॅगझिनांत आनी कोणें आनी तो मॅगझिन तिका दाखयलो मदर तेरेसाक अळे पळय मदर तुजे विशयान कितें कितें बरयलां पळय ताका मदर कितें म्हणाली जाणा न्ही मदर तेरेसान म्हणली उतरां कोणाक कितें बरोवंक आसा ती बरोवनूच रावन दीत आमकां कितलें बरेंपण करूंक आसा आमी करूनच रावया म्हणाली ती कोणाक कितलें वायट बरोवंक आसा ती बरोवनूच रावन दीत कोणाक कितलें वायट उलोवंक आसा ती उलोवनूच रावन दी पूण आमकां कितलें बरें करूंक आसा आमी बरें करूनच रावया आनी तेंच आमी वाचता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12वा वचून 21वी वळ रोमन्स चॅप्टर 12 and verse 21 रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12वा वचवर आनी 21व्या वळेंत देवाचें उतर सांगता ऐका रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 12 वळ 21 रोमन्स 12 verse 21 वायटान तुमकां पाडव करूंक सोडी नाकात बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा वायटान तुमकां पाडाव करूं वायटान तुमकां नाश करूं तुमी सोडी नाकात त्या देखून एका शिकोवणेंत हांवें सांगलें न्ही एका भावान म्हाका सांगलें फादर गोंगच्या हर एका पेट्याक तुमी फातर उडोवन गेल्यार तुमी पोंताक पावनात गोंगच्या हर एका पेट्याक तुमी फातर उडोवन गेल्यार तुमी पोंताक पावनात इफ यू स्टार्ट थ्रोईंग स्टोन्स एट एवरी बार्किंग डॉग यू विल नॉट रीच युअर डेस्टिनी अलाव देम टू बार्क यू कंटिन्यू टू डू युअर वर्क कोणाक गोंकूंक आसा गोंकूंक सोडा तुमचें काम तुमी मुखार सून व्हरा तुमी बेगीन पोंता पावतल्या देखून देवाची उतारी तेंच सांगता तूं कितलीं जाणां वायट करून पळयतात तांचे विशयान तुका कांय चिंता नाका सोडचो तुजें बरें करूनच राव आनी ताका कितें जाता तुज्या बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा तूं वायटा वयर जैत व्हरताय देव सार देवा वयर जैत व्हरूंक सकात गी सांगा म्हाका एक सांगा देव साराक देवा वयर जैत जोडूंक साध्य गी काळोखाक उजवाडा वयर जैत जोडूंक साध्य गी मोग रागाक हग्याक मसराक मोगा वयर जैत जोडूंक साध्य गी असताक फटीच्या देवसराक स्वताचे जैत व्हरूंक साध्य गी कितें साधना देखून देवाचें उतार आमकां सांगता बऱ्या तावन वायटाचेर तुवें आनी हांवें आमी जैत जोडूंक जाय देखूनच बऱ्याचेर म्हणटाना संवसारांत कोटेपण आदारचे आसात संवसाराक लाभ जाल्ले आसात देखूनच जाकोबाच्या पत्रांत 4वी वळ देवाचें उतार आमकां सांगता संवसारांत पयस सर खोट्या मनशांत पयस सर अधर्म्यांत पयस सर ऐका अविश्वासानो विश्वास ना तुमकां भावार्थ ना समजून ना जाणू ना अविश्वासानो ह्या संसाराची इश्टगात देखून उजवाडांत आशिल्ल्यांनी ह्या संसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार उजवाडांत आशिल्ल्यांनी संवसारी मनशां सवय बरसोवचें म्हळ्यार ह्या संसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनात गी कित्याक त्या पासत जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जाता म्हाका तो जाय आज हांव गेला तो अशें म्हणटा तशें म्हणटा फाल्यां तूं येताना कोण येताना तो जाय की तुका कोण जाय देखीन आमी कितल्या जाणां सांगलें बाबा भयणीन तुज्या आत्म्याची जतन तुज्या हातांत आसा तुज्या आसेजाच्या तुका वसा नाका म्हणटा तुका आयका नाका म्हणटा तुका मागा नाका म्हणटा तुका वासे नाका म्हणटा ताजेर आगी तो तुजो आत्म बचाव करताय
देखून आत्मीक उजवाड तुवें जोडल्या उपरांत कोणाचें कितें आयकून तो होगडाय नाका. कित्याक जो कोण ह्या संसाराची कोण ह्या संसाराची इश्ट जावंक कोण ह्या अपेक्षिता संसाराची इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. देवाचो विरोधी जाता. देखून संसाराची इश्ट का जाय गी तुमकां? तुमकां नासाक वरचें जाय गी? तुमकां खाळोका वरचें जाय गी? या तुमकां देवासरशी हाडचे? तुमकां सतांत उजवाडांत नितींत मोगांत मैपासांत दया माया काकुळतींत सदांच देवाचो आदार जोडूंक वाट दाखोवची जाय. तुमीच विचारा. देखून काळोखांत आशिल्ल्यांची सळवळ तुका नाका म्हणटा. किर्तन पयल्या किर्तनांतच किर्तनाच्या बुकांतच आमी वाचता. किर्तन पयलें फर्स्ट साम पहिल्या वळीन तावून कितें आसा आयका. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना, जो मनीस पातक्यांची वाट धरिना आणि अधर्म्या संगता बसना, जो मनीस अधर्म्या संगता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत, जो मनीस सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत देवाच्या उतरांत मेळच्या त्या उजवाडांत संतोसता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. कळलें गी? पूण तुजो वैरी तुजो दुस्मान येता तुका नाश करूंक भियेनाका. अंधकाराचो अधिपती ह्या संसाराचो अधिपती तुका आनी म्हाका आमकां नाश करूंक पळयता सो न्हू. तुका आनी म्हाका नितीची सताची उजवाडाची वाट धरूंक सोडिना. देखून आमी वाचता पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 5 वस्वर 8 वळींत 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9. पेद्रूचें पहिलें पत्र 5 वस्वर 8 आनी 9 वळ. जागी जाया देवाचे उतार आयकून वाचून समजून नियाळ ध्यान कर. तूं आनी हांव आमी कितें जावंक आसा? जागीं जावंक आसा. जागीं जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी तुमचो दुस्मान देवसार घोरोस घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. पळयलें गी? तो सोदून भोंवता. कोणाक गिळचें, कोणाक नाश करचें, कोणाक काळोखा वडचें. काळोखांत वडल्या उपरांत आमी सस्पाता खंय येता कितें जाता म्हणल्यार आमकां कळीत ना. देखून कोणाक किडनॅप करता आनी कितें करता तांकां दोळे बांदून घट्ट हात बांदून पाय बांदून उखलून व्हरतात. दोळे दिसानात हाती बांदल्यात पाय बांदल्यात खंयच्यान गेल्यात खंय गेल्यात म्हूण कळना. शिरकालो व्हरून गेले नानान गी खंय गी माट्याक गी खंय गी धरणी पोंदाक गी ना. देखून सैतान तशेंच तुका आनी म्हाका एपटी वडल्यार ओढून संपडयता. आनी भावार्थान तीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. तुमी ताका मुखार रावा. भावार्थान तीर रावा ताका तुमी मुखार रावा. संवसारान सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणींकी तसलेच कस सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा. देखून आमी भावार्थान कशें तीर रावचे. कितलो जण संवसारान शिंपडलेले आसात तांकां कितले कश्ट आसात पण जाल्यार तांकां आनी सत उगड्याप जावंक ना. तांकां सताची वाट आनी कळोंक ना. तांकां उजवाडांत येवंक कोणें वाट दाखोवंक ना. देखून ते संपडल्यात, ते शिंपडल्यात. तांकां कश्ट आसतलेच म्हणटा देवाचे उतार. देखून भावा भयणी तूं आनी आमी कितें करूंक जाय? उगडापणाच्या बुकान 2 वस्वर 9 आनी 10 वळ तिका एका. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 2 verse 9 and 10. उगडापणाचो बुक 2 वस्वर 9 आनी 10 वळ. तुजे कश्ट दग्ध म्हाका कळीत आसा. आमकां कश्ट आसात, आमकां दगदोनी आसा. मुखार तुजी दुर्बळकाय हांव जाणा. रेव्हलेशन चॅप्टर 2 verse 9 and 10. उगडापणाचो बुक 2 वस्वर 9 आनी 10 वळ. तुजे कश्ट दग्ध म्हाका कळीत आसा. तुजी दुर्बळकाय हांव जाणा. तरी आनी एक वाटेन तूं ग्रेस्त. आतां ऐका. जुदेव न्हय आसता. आपूण जुदेव म्हणून सांगतले हांव तुका मेळलेले निश्कुचारी हांव जाणा. सभार पटकिरे आसात. हांव क्रिस्तांव हांवें सांगलें तूं कर. जुदेव न्हय आसले जुदेव बरी जावं न्ही. आपूण जुदेव म्हणून सांगू न्ही तुका मेळलेले निश्कुचारी हांव जाणा. पळया न्ही तसले आसात. आमकां वायटाक वडचे, आमकां सत मानून घेवंक सोडिनातले आसात. आनी सैतानाच्या मेळाचे ते
देवाचे उतार सांगता ते सैतानाच्या मेळाचे, ते काळोखाक संबंध जाल्ले, या संसाराक संबंध जाल्ले ते. आनी तुका कितें सकड सोसूंक मेळटले म्हणले विशान तूं भियेनाका. भियेनाका. तुमकां पारखून पळोवचे खातीर तुमचे भितरल्या थोड्यांक सैतान बंदेन चेपचार आसा. तुमकां पारखुंच्या खातीर. देखून सबार फावटी भाव भयणीनो सन्निवेश म्हणटा आमी, वातावरण म्हणटा, या गणिता म्हणटा, या संदर्भ आमकां आसात आमकां पारखुंच्या खातीर, आमकां तुका आनी म्हाका आमकां पारखुंच्या खातीर. तर म्हज्या आयिल्ल्या कश्टांचेर जर तर आमी म्हजो भावार्थ सांडल्लो, म्हजे मिसांव हांवें सांडल्ले, आज सैतान बरोवकर नासता आशिल्लो. हा 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 जाय जाल्यार कितें हांवें धरलें, जाय जाल्यार कितें हांवें शिरकयलें, जाय जाल्यार कितें हांवें भायर घालें. कित्याक ताजी येवजण कितें आमी जाणां, देखूनच आमी सोलवाना. सैतानाची येवजण कितें, हजारांचो लोक येवन बरो जातलो, हजारांचे हजार आत्मे बरे जातले, कितलो लोक खाळो खातान उजवाडाक येतलो, देवाचे उतार दीस रात परगट जातले. आज हें परगट जायनातले बरी केलां कोणें, सैताना सांगता कोणें हात मेळयला, तुमकां तुमी विचारा. उतार परगट करतल्यानी न्ही, कोणा उतार कळीत ना, कोणा उतार आनी प्राप्त जावना, या देवाच्या उतरांतले गुट या सता कोणाक आनी कितें कळोंक ना, तांणी सैतानान सांगता हात मेळयल्यात. आनी सुवार्थचो उजवाड तुमकां मेळना म्हणून, सुवार्थचो उजवाड आमकां मेळोन, आमच्या मुखांतर जायत्या भावा भयणीक मेळना म्हणून. देखूनच देवाचे उतार तुका आनी म्हाका सांगता, ह्या संवसाराक, ह्या संवसाराच्या जानवांक, संवसाराच्या पदवेक, अधिकारांक तुमी गुलाम जायनाकात म्हूण देवाचे उतार सांगता. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 8, कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र, आवास्वर 2:8 ओळ. तसल्यांचे तुम्ही गुलाम जायनाकात, तसल्या शिकवणेक तुम्ही बोलानाकात. ऐका, लौकिक संप्रदायाप्रमाणे आज कितलोसो लोक दीस आनी रात, हजारोसो हजार, लाखांचो लाख, करोडांनी खंयच्याक करसिता, भाशे खातीर करचे. तुजी भास घे, येताना भासकान घेवन आयलो, मरताना तुजी भास व्हरताय. आज करोडांचो दुडू कोणा खातीर करसितात, तुज्या संस्कृती खातीर करसितात. जल्माताना संस्कृती घेवन आयलाय, मरताना संस्कृती व्हरून येताय. आज करोडांनी लाखांनी तुमच्या भुरग्यांच्या शिकपाक संवसाराची जानवाय सोडूंक तुम्ही करसितात. येताना संवसाराची जानवाय हाडल्या, मरताना संवसाराची जानवाय व्हरतात. विचारा, आज लाखांनी दुडू आमी सकाळी खावन सांजेर जिरोवन वेच्या, नाचोन वेच्या, खाना खातीर, जेवणा खातीर, पिवण्या खातीर, न्हेसना खातीर आमी करसिता. येताना कितें आमी हाडून आयल्या, मरताना कितें व्हरता. आज करोडांनी आमी जाग्याक आनी येवन जाग्यार व्हडली व्हडली रावळ्यारां बांदता. इथं जल्माताना रावळ्यारां जल्माल्या, मरताना रावळ्यारां वचून पुरतात आमकां. आनीक आमकां समजून येवंक ना, आनीक आमकां मतीक जानवाय मेळना, उजवाड मेळना. देखून लौकिक संप्रदाया प्रमाणे देवाचे उतार म्हणटा, मांडून हाडलेले शिकवणेक आणि पोकळ तत्वशास्त्र, आणि पोकळ पोल्लू पोट्टू टोळ्ळू तत्वशास्त्रांक कोणीय तुमकां बलयनाशे सत्राय करा. नियम आनी पृथ्वीची नियम, कानुना संवसाराक सरी जाल्ली, आमच्या भाशेक, आमच्या संस्कृतीक, आमच्या रितीरिवाजीक, आमच्या पुर्वजांक, आमच्या मालगड्यांक कोणे करून घाल्ली, कोणे बांदून दवरली बुती, बेलशेल्या उड्या केदाळागी बांधून दवरली ती बुती, रांदून दवरली बुती. आती फ्रेश आसा चिंतात की बेलशेल्या, ती रुस गेल्या, चप्पे जाल्या. बदलाक स्वताचेर तुमचे जिवीत, उजवाडान तुमचे जिवीत, देवाच्या मोगाचेर तुमचे जिवीत बांधून हाडा. मुखार हे सगळे पृथ्वीच्या मूळ तत्वातावन उपजाता शिवाय क्रिस्तातावन आराम घेना. ते क्रिस्तातावन आराम जावं येना, ते अल्पाने, ते ओमेगाने, ते सुरू नातले अखेर पर्यंत उरचे ना. देखून कितें सुरू जावन आसलें अखेर पर्यंत उरतलें तेच घट्टदारा. सुरू जावन आसलो दैवीक मोग, अखेर पर्यंत उरतलो दैवीक मोग. सुरू जावन आसलो दैवीक उजवाड, अखेर पर्यंत उरतलो दैवीक उजवाड. सुरू जावन आसलें ते सत निरंतरी, अखेर पर्यंत उरतलें ते सत. सुरू जावन आसली ती देवाताई आसली दया माया काकळू, अखेर पर्यंत उरतली ती दया माया. सुरू जावन आसली ती सताची जानवाय, अखेर पर्यंत ती सताची जानवाय जावन उरतली ती घट्ट धरा. हाजो अर्थ तो अल्पा म्हळ्यार तो अर्थ सुरू जावन
हांव ओमेगा म्हळ्यार अर्थ वो आखेर पर्यंत क्रिस्तांतावन मेळिल्ली ती सकत, क्रिस्तांतावन मेळिल्ली सनवाय, क्रिस्तांतावन मेळिल्लो संतोष, क्रिस्तांतावन मेळिल्लो उजवाड, क्रिस्तांतावन मेळिल्लो मोग, क्रिस्तांतावन मेळिल्ली तुका कृपा, क्रिस्तांतावन मेळिल्ली सुटका सोडवण ती मात्र शाश्वत मोगाच्यान. देखून परतून हेब्रांकांक बरयल्ल्या पत्रांत 13 वर्सार 8 आनी 9 वळ आमकां सांगता. हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 9 हेब्रांकांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 वळ 9. विविध आणि विचित्र शिकवण्यांक बुलोवन, विविध आणि विचित्र शिकवण्याक बुलोवन आडवटे गुवा नाकात, आड वाटेक तुम्ही गुवा नाकात. म्हजे उतार न्ही, देवाचे उतार. विविध आणि विचित्र शिकवण्यांक विचित्र बुलोवन शिकवण्याक तुम्ही बुलोवन आडवटे गुवा नाकात. आड वाटेक तुम्ही गुवा नाकात. आमचे अंतस्करण आमी कुरपेन थिरावचे बरें. तुझ्या आनी म्हजे आमचे अंतस्करण भितरलें सैब हांवें आनी तुवें आमी कुरपेन थिरावचे बरें. थिरावचें या बरचें बरें. देखून आमच्या अंतस्करणांत ती कृपा आसा. कोणी तुका आनी म्हाका आमकां देवातान वेगळा सार करूंक शकचो ना. देखून सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता अवस्वर 13 वळ 12 तावन 14 पर्यंत तुका आनी म्हाका तो उलो दिता. सांत पावल म्हणटा, कितें म्हणटा एक घडी ऐका. रात काबार जायत आयली, रात येदोळ पर्यंत जावं परो असताची रात, पक्कांची रात, ना समजुनीची रात ती काबार जाली. देवाचे उतार ऐकता ऐकताना भावा बहिणीनं तू आणि हांव देवाचे उतार ऐकूनच असताना आमच्या ते उजवाड वाडत वता, चडत वता. रात काबार जावन आयली आणि दीस उदेवसो जालो. दीस तुका आनी म्हाका उदेवसो जावन आयलो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया. काळोखाच्या कामाक आमी पाठ करया. आणि काळोखाच्या कामाक आमी पाठ करया. आणि उजवाडाची झुजांका वचा नेसया. उजवाडाची झुजांका वचा नेसा म्हणटा. उजवाडाची दैविक उजवाडाची झुजांका वचा. त्या दैविक उजवाडावर देव म्हळ्यार उजवाड, जेजू म्हळ्यार उजवाड, पवित्र आत्मा म्हळ्यार उजवाड, देवाचे उतार म्हळ्यार उजवाड, खरो उजवाड, अरंभातावन आसलो उजवाड, अमर उजवाड, सजनेच्या ससनाक सर मनशाकोळाचो उजवाड, संवसाराचो उजवाड. जेजून म्हणलें ती उतरां एक घडी परत उडासा काडा. जुवांच्या वांजेलांत 8 वर्स 12 वळ जॉन 8 वर्स 12 हांव संवसाराचो उजवाड. कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, ताका जिविताचो उजवाड मेळटालो. तो काळोखान चलचो ना. काळोख आसा तुजे बवरी आसा, हो सगळो संवसार काळोखांत आसा. सगळो संवसारच काळोखांत आसा. कित्याक संवसाराचो अधिपतीच काळोखाचो, काळोखाचें मूळ. देव उजवाडाचे मूळ, सैतान काळोखाचे मूळ. देव सताचे मूळ, देव सार फटीचो बाप पळय. जुवांचो म्हणजे 8 वर्सार 40 आनी 34 वळ जॉन 8 वर्स 44 फटकेरो. देखून तो तुका सत मानून घेवंक सोडिना. देवाचे उतार सत ते स्वीकार करूंक सोडिना. देवाचे उतार सत ते तुका वाचूंक सोडिना. देवाचे उतार सत परगट करच्या सवय तुका वावरूंक सोडिना. देखून भावा बहिणीनो, आज तू आणि हांव आमी उजवाडांत आसा तर सांत पावल कितें म्हणटा रोमाकारांक म्हणून परतून ऐका. अवस्वर 13 12 वळींत 14 वळ. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 12 to 14. रात काबार जायत आयली आणि दीस उदेवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया. काळोखाच्या कामाक आमी पाठ करया. आणि उजवाडाची झुजांका वचा नेसया. काळोखाच्या कामाक कळते काळोखाची कामां, सैतानाची कामां म्हणल्यार आमी जनाव त्या कामाक आमी पाठ करया. उजवाडाची झुजांका वचा आमी नेसया. आमचे साल चमकन दिसा उजवाडा जी येतल्या जणांक सहज जाल्ले जावं असो. हांवें सांगलें तुमकां शिकवणेच्या सुरवेर सांगलें दिसा उजवाडाक जी येतल्या मनशां बरी जावं दी तुज्या आनी म्हजे. आमी भियेतांगी, कोणाक मेळोंक भियेतांगी, उलोवंक भियेतांगी ना न्ही. हो ना जाल्यार आमी निकोदेमा बरी राती वचून मेळटा न्ही. म्हाका पळयत जाल्यार म्हाका ताका कळत जाल्यार हांगा काळोख जालो, फाटल्या पानगी फाटल्या बागलान गी या वचून आमी. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी, उजवाडान जियेतल्या मनशां बरी आमी जियेवया. आनी पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बास्कलपण, झगडी वा मोसर आमकां नाका. हे सकट काळोखा संबंध जाल्यार आमकां नाका. आमकां नाका झगडे, आमकां नाका बास्कळपण, आमकां नाका. हे आमकां कोणाय कडेन त्या दुश्ट्यां कडेन या अधर्म्यां कडेन संगत नाका, तांची साळावळ नाका म्हणटा. देखून निमाणे सोम्या जेजू क्रिस्ताकस तुमचे झुजांका वच कशें नेसा.
जेजू कुस्सू सोम्या जेजू कुस्सू तुमचे जुजा कावाचे तशे नेसा आणि कुडीच्या वडण्याक दादोशी करची चिंता ह्या फुडान सोडा. देखून कूड इंत आम्ही मोराचे कूड शाश्वत नाही तुझी आणि म्हजी आमची भाव बहिणीनं. देखून कुडीक पहिलो स्थानमान दिवचो न्ही. देखून एका भावाचे म्हाका SMS आयले त्या विशयान हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां करचे पुराय कुडीन खंय तरी आत्मो कित्याक नाश करता देव. आहा ताजें सवाल पुराय आदारलेलें कुडीन वायट पळयल्लें कुडीन वायट आयकल्लें कुडीन वायट उसारलेलें कुडीन वायट आपडलें आदारलें केल्लें कुडीन तरी आत्मो कित्याक देव नाश करता. ताका हांवें केल्लें सवाल मेल्ल्या मनशाची कूड आसा वायट पळयताय सांगा. मेल्ल्या मनशाची कूड थंय न्हिदयल्या वायट आयकताय वायट आपडताय वायट आदारताय कित्याक आदारना ती कूड न्ही तांतू जीव ना तांतू आत्मो ना. तरी आत्मो आसल्या वेळार तर तुज्या कुडी मुखांतर तुवें वायट आदारलें देखून तो कोण कारण कोण जिश्य मारला सूर्येन तरी सूर्य तपाशी दिवेत न्ही मनशा कित्याक दितात. पण सूर्य वापरल्या कोणे सूर्य वापरल्या कोणे. आहा देखून भावा बहिणीनो समजून घ्या देवाच्या उतरा मुखान समजून घ्या. देखून आत्मो आमचो उजवाडांत आसा आत्मो आमचो नितळ आसा आत्मो आमचो पवित्र आसा. खंडीत जावन आमच्या आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांतर आत्म्याच्या त्या नितळाया मुखांतर आमच्या कुडीच्या विश्व्या मुखांत आमी बरें आदारतासून वायट आदारना. देखून निमाणी आमी वाचता कुरिंथीकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 11 स्वर 2 Corinthians chapter 11 verse 3 and 4. पूण सरपान आपल्या कपटीपणान एवेक नाडली. वडील सांगले हांव तुमकां कपटीपणान सरपान एवेक नाडली. तशेंच तुमची मोनाई आड आलोचनांनी बरोवन पाड जातील. आणि क्रिस्त थंय सादे आनी समर्पित जिणेतावन तुमी पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठल्या. हय देखून आमी तशेल्या नाटक्या देवसराच्या उतरांक बालीस जावन आमी उजवाडांतल्यान पयस वता म्हणलें एक भिरांत ताका. देखून थोडे फावटी कितें जाता देवसारा रुपारी सैताना रुपारी न्ही सैताना रुपार न्ही आन्या रुपारी सैतान येता म्हणटा सांग पावलो. वाचता आमी कुरिंथीकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 11 स्वर 14 आनी 15 वळ ऐका. 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and 15. ताणी अशें केल्ल्यान अजाप ना कित्या सैतान सैत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. पळयलें न्ही सैतानी तांकां ओडूंक तांकां आपणावंक उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. तर ताचे सेवकी नितीवंतपणाच्या सेवकांचो वेस घालतात जाल्यार देखून थोडे फावटी देवाच्या नांवान नितीवंतपणाचो वेस घालच्यांत हातूं विशेष ना. पूण तांच्या करण्याप्रमाणे तांचो अंती जातलो. देखून भावा भयणीनो देवसार जायते फावटी आमच्या कुटुंबाच्यांक विसता आमकां कळीत आसल्यांक विसता आमकां जाय जाल्यांक विसता आनी आमकां काळोखाक वन पायता. देखून काळोखांत आमी आसल्या वेळार सर तराची उजवाडाच्या कामाक विरोध जाल्ली सर कामां आमी आदारता. त्या विशयान तुमकां हाज्या पयलें सांगलें. देखून सांग पावलो कितें म्हणटा काळोखाक तुमी पाठ करा काळोखांतल्या खामांक तुमी पाठ करा म्हळ्यार सैतानाक तुमी पाठ करा. देखून तो आमकां जेजू थंय स्विकार करतना ल्हान भुरगीं आसतना स्विकार करतात पूण जाप दिवची वडांनी सैतानाक तूं पाठ करताय वय हांव पाठ करता. ताज्या करण्यांक तूं पाठ करताय वय हांव पाठ करता. ताज्या सगळ्या कुतांतरांक तूं पाठ करताय वय हांव पाठ करता. म्हणा कोणें देखून वड जाताना हांवें म्हणूंक ना हांवें पाठ करूंक ना तांणी सांगलां तांणी पाठ करता म्हणा हांवें सांगू ना. देखून हांव तांणी सांगल्या बरीच करता न्ही. देखूनच म्हणजे तुज्या ल्हानपणार तुका केवळ स्विकार केला पूण तुज्या क्रिस्तांव जिणेंत त्या कुरपेंत त्या उजवाडांत तूं जियेताय वाडटाय आनी आनीकी चड आनी चड तूं तातूं चड भरती जोडटाय देवाच्या उतरा वरवीं. देखून देवाच्या उतारेन तुवें आनी आमी आयकलें. देखून आमी काळोखाच्या सक्तेक जाणा जावया काळोखाच्या सक्तेंतल्यान आमी पयस रावया. जेन्ना आमी उजवाडांत आसा काळोखाक संबंद जाल्या खंयच्याय सक्तेक आमी लागीं वचना. पितीसपणां माट मंत्रां केदीच पातये ना. ह्या काळोखाचें काम आदारतल्या सोवें आमचें पार्टनरशीप ना. तो अन्याय करता तो लुटता तांणी करची सर खामां देवाक मेजवानात देवाच्या उतरा प्रमाणे नात तांचे सोवें तुका आनी म्हाका आमकां सळवळ ना.
देखून भाव बहिणीनो देवाच्या राजा खातीर तुवें आनी आमी वावरूंक आसा तर आत्मीक कवच आत्मीक झुजांत देवान दिवचे ते कवच म्हळ्यार भावार्थाची ढाल आमच्या हातान सदांच घट्ट आसूं आनी भावार्थ देवाच्या उतरांचेर तो बांदिल्लो आसूं कित्याक तुका आनी म्हाका मेळटा असो भावार्थ देवाच्या उतरां वरवीं त्या भावार्थांत आमी जियेता तर ह्या संवसाराची खंयच्योय शक्त्यो कोणी दुस्मान खंयचोय काळोख तुका आनी म्हाका आमकां उजवाडांतून पयस करूंक शकचे नात देखून जेजू जावन आसा उजवाड जेजूक आमी लागीं सरया सदांच ताच्या उजवाडांत आमी जियोंक ताजो आदार मागया आमेन.